Record. Argan Jesu, Moiman Jesu, Dinvastuka. Povitratmya, Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka. Bapa Argantuka, Moimantuka, Dinvastuka. Jesu, तुझे उतर आमकां सांगता दोगां तिगां एकठांय जातात आमचे मदें तूं आसा म्हूण. हें सेशन आमी तुजे आदीन कोत्ता जेजू. कितें आमी उलयता, कितें आमी तुजें उतर उलयता तें आमी तुकाच पेटयता. कितें आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें आमचें न्हय पूण तुजेंच जेजू. तूं आमचो जिवो देव, जिवें उतर. तूं आमची वाट सोत आनी जिवीत. सगळें आमी हांगा एकठांय जाल्या ती सगळीं बेसांवां जेजू आमी जाणा तुजे कडसून आमकां येतात म्हूण. तुजे हातांतल्यान आमकां तूं दिताय म्हूण आनी दिल्याय म्हूण. जेजू आमकां शिकोय बेसांवांनी बोल्ल्यान त्या बेसांवां पासत दिनवासूंक. आनी फुडें बेसांवां येतात ती आमी आमच्या हातांनी घेवंक. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you, Jesus, for all the blessings. We give you glory. We magnify you, Jesus. We thank you. We love you for each one of us, Lord, for the mighty wombs that you are going to touch and you're going to heal. For these wombs that are normal, that are fruitful, that are created to multiply, Lord. We bless every womb that is here. Anointed children, they are going to give birth. They are going to conceive amazing anointed prophets, Lord. We praise you, we thank you, and we make this prayer in Jesus' mighty and glorious name. Amen, amen, amen. Praise God. Can you make me a host? Oh, sorry. Okay, go ahead, Baba. Sister? Yeah, Baba. Hello. I'm Mudpacha, no? Kon munta binding prayer. Oi, Mudpacha. Perpetual. Okay, go Hello, ahead. sister. How are you? Praise God. Blessed, perpetual, just like you, Baba. Come on, go ahead. Binding prayer. Sorgincha Baba. Susegad mood, yeah? Susegad mood. Tuj fatle am repeat kotta hai mutache round. Okay. Fast. Dama. Susegad mood. Am te believe Okay. Okay, binding prayer. Yeah. Sorgincha Baba. Yeah, Velar. Tuja puta. Jesuच्या नावान तुवें आमकां दिल्या अधिकारान हांव बांदून घालता सगळ्या वायट आत्म्यांक जे आसात वाऱ्यांत, उदकांत, जमनी पोंदाक, सगळे दोतोरेर आनी उज्यांत. तूं आमचो रोसनार आनी आमचो धोनी आनी सगळीं तुजी रोचणी पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा जेजू तुज्या पुताच्या नांवान आमी सगल्यो सैतानाच्यो मान्यो ताचो दुबाव आमचेर, आमच्या कुसव्याचेर आनी आमच्या फॅमिलीचेर उठपण जाल्यात तांकां दर एकल्याक आमच्या आदीन करून तांकां बांदून घालता आनी तांचो दोस करता. बापा आतां आनी ह्याच वेळार आमी जण एकल्याक आमकां आमच्या कुसव्याक आमचे फॅमिलीक जेजूच्या पवित्र
आनी अमोलीत रोगतान बांदून घेता. ह्या पवित्र रोगता जेजू तुवें आमच्या पासत वारयल्ले, ताचे वरी आमी सगळींच नितळ जाल्या. ह्या तुज्या मोगा पासत आमी तुका आर्गां दिता. जेजू आमी तुका आर्गां दिता तुज्या मोगान आमकां वेडो घातलेले पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या पासांतली आमकां तुवें वाटायलेल्या पासत. बापा हे मागणे कोत्ता आमी जेजू तुज्या पुताचे नावी. आमेन. Amen. Amen. Praise God. भो स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. स्वर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडे मेकली दवरली. दुसरी समूत चॅप्टर 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळचें दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटीस तेन्सांव कांयच आसचें ना. हो सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या भुरग्याच्या देण्या पासत. सर्गीच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता कित्याक तुवें आमकां पिडा मेकली दवरली. दुसरी सुमुती 7 वर्स 15. आनी आमच्या गोरबाचेर कांयच वायट येवचें ना. आमकां सकाळच्या दुयेंस वो पांयांक सूज, डायबेटीस तेन्सांव कांयच आसचें ना. स्वर्गीच्या बापा, तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचोच गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून योक दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्याय कुसव्यांतले फॉलाक नाच करूंक दिवचो ना. मालाकी चॅप्टर 3 वर्स 10 and 11. सर्गीच्या बापा, तुजें उतर सांगता की आमचो कोणाचो गोरपाट जावचो ना आनी तूं आमच्या जिविताचो खून अंग दितलो. सुटका 23 वर्स 26. तुजें उतर सांगता तूं कोणाच्या कुसव्यांतलो फळाक नाच करूंक दिवचो ना. मालाकी 3 वर्स 10 to 11. स्वर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हळ्यार सर्वेस्पराची देणी. खुशीचें फळ आमचें वरदान. स्तोत्र 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें झुजाऱ्याच्या हातांत आपलें बांद. आनी आमी खुशाल म्हजो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्र 127 वर्स 4 and 5. सर्वेस्परा सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तूं कूड शिक्षण दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्गीच्या बापा, हांव तुका आर्गां दिता कित्याक भुरगीं म्हणल्यार सर्वेस्पराची देणी. खोशेची फळां आमचें वरदान. स्तोत्र 127 वर्स 3. आमी तुका वाखाणटा कित्याक आमच्या हातांत आमचीं भुरगीं जशें झुजाऱ्याच्या हातांत आपले बाण आनी आमी खुशाल आमचो बाटो भुरग्यांनी भरलोलो. स्तोत्र 127 वर्स 4 to 5. सर्वेस्परा सगळे तुज्या भुरग्यांक तूं कूड शिक्षण दितलो. इसायास 54 वर्स 13. सर्वेस्परा आमी तुका भोसता कित्याक
तुझे विचार म्हजे पासत शांती दिवपाचे नोस्ट हाडपाचे न्हय. जेरेमियस 29:11. बरें आसा तितलें एक एक सोंपून वरदान वयर तावन आमकां येता देवा तावन. आमचे देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान थांडिना. जाकोब 1:17. म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. सर्वेस्परा आमी तुका दिसता कित्याक तुज्या बिचीर म्हज्या पासत शांती दिवपाची नोस्ट हाडपाची न्हय. जेरेमियस 29:11. बरें आसा तितले एक एक सुपून वरदान वयतान आमकां येता देवा ताय आमचे देंवून येता आनी तो आपुणूच कोदींच बदलना आनी अशें आमची मनां केन्नाच कालोखान थांडिना. जाकोब 1:17. म्हूण आमी सोत मानता की आमची भुरगीं बरीं आनी सोंपून जालीं जेजूच्या नांवान. आमी केन्नाच कित्याक पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिला तो आत्मो आमकां भिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन दिता. 2 तिमोथाक 1:7. देवाचे खोरे वळखी विरून पुरमोटायेन उपरासतात तो सगळे फोटकिरें वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमचे संवसारी मन करून क्रिस्ताचें मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5. क्रिस्त दिता ती शांती मोगी जिवीत चलयता. कोलोसकारांक 3:15. आमी केन्नाच कित्याकूच पासत भिवची नात, कित्याक देवान आमकां दिल्लोय तो आत्मो आमकां भिजूड करिना, पूण देवाचो आत्मो आमकां घोटायेन भरता. 2 तिमोथी 1:7. देवाच्या कोरे वळखीक विरुद्ध उमरोटायेन उपरासता तो सगळो फोटकिरो वाड आमी मोडून उडयता आनी आमी आमच्या संवसारी मन सोडून क्रिस्ताचें मन धरूंक आमी वावुरता. 2 कोरिंथकारांक 10:5. क्रिस्त दिता ती शांती म्हज्या जिवीत चलयता. कोलोसकार 3:15. आमी निर्फळ वावुरची नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसल्या भुरग्यांक आमी जल्माक हाडची ना. इसाय 66:23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बल. नेहमियस 8:10. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवन जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13. आमी निर्फळ भावची नात. वायट दीस पळोवंक पावतलीं तसले भुरग्यांक आमी जल्मा हाडची नात. इसाय 65:23. सर्वेस्पराचो संतोश आमचें बळ. नेहमियस 8:10. हांव कितेंय करूं शकता कित्याक म्हाका शक्ती दिवंक जेजू आसा. फिलिपकारांक 4:13. स्वर्गीच्या बापा, बालोंतराचें दूख शिराप आसलो पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना आनी आमी आमच्या भुरग्यांक जोम दितलीं. इसाय 66:7. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, बालोंतराचें दूख शिराप आसलें पूण बापा तुजें उतर म्हणटा. जेजू क्रिस्तान आमकां समृद्धीच्या शिरापांतली सोडून घेतली आनी आमी मानता आमी आमच्या भुरग्यांक कांयच दूख नासतना
आमी आमच्या भुरग्यांक चलोवंक दितली. Isaiah 66 verse 7. Amen. मिना मूळ मागणे गुरुवारपणाचे सर्वेस्पराच्या बापा आम्ही तुका दिनवासता तुका आर्गां दिता. Galatians 3:13 आमकां सांगता आपुणूच आमचे खातीर अशें बरयलें आसा. लांकडार उमळटा तो मनीस शिराप पडलोलो, कसलोय तो शिराप जावं तो कुर्सार नश्ट जालो. जेजू तुवें आमकां साल्वार केली. शिराप कुर्सार किलायलो आनी तुज्या मोगा पासत आमी तुका दिनवासता. तुमी आतां आमी आमच्या कुसव्याचेर हात दवरता. आमच्या कुसव्याक जिवीत उलयता. कसलोय मरणाचो जो आडकोड करता, ओडचून गोरपाट वो एबॉर्शन हाडटा ताका हांव नाकारता. रिब्यूक जेजूच्या नांवान. तुमी तुमचे जिवीत ह्या आमच्या कुसव्यान वावथा गुरवारपण म्हाका फावो करता. भुरगीं तुवें मोगन आनी ओजापान दोचलां. तशेंच सगळे ताचे कुडीचे सांदे आसात. जेजूच्या नांवान हे गुरवारपण आमी देवाचे देणे म्हूण मानून घेता. दीस आनी रात देवाचें उतर आमी आयकता आनी आमचो देव सगळ्यो देवचाराच्यो फोटयो आनी ताच्यो एक वायट खबऱ्यो नाटक करून उडयता. तुमी आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. तुवें आमच्या जिवितांत एक व्हड बदल हाडला. आमच्या कुसव्यांत आसात त्या देवाच्या दुता गॉड्स प्रॉफेट. उदेशी हो तुजो दूत तुजी बरी खबर आख्या पृथ्वीच्या कोनशांनी परगडटलें. जेजू आनी आमी तुज्या उतराचेर विश्वास दवरता आनी हे संबोयत भुरग्याची आनी आमी स्विकारता जेजूच्या पवित्र नांवान. बापा आमी तुजो मोग करता. तुका दिनवासता. जेजू क्रिस्ता आमी तुका दिनवासता. पवित्र आत्म्या आमी तुका दिनवासता आनी ही आमची मागणी उबारता जेजूच्या नांवान. हो श्राप भुरगे जायना जावपाचो. हो श्राप गोरपाटाचो आमी थोडून काडला जेजूच्या नांवान. भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात. भुरगे जल्माक हाडपाचो कुसवो बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता. भुरगे सारके 9 म्हयन्यांनी आनी बरे भलायकेन जल्मता. बापा हे मागणी आमी खालसाचे खोलायेक तळोन करता. जेजू तुज्या एकल्याच मोगाल पुताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you. आणि सॉरी हांव आयतरा मिसा सोनवारा सायत मिसा सायत म्हणल्यार हो गडबड जालो. एनीवे आमी गेल ते विका टॉपिक कोत्ताली बोगसणे आनी तो टॉपिक आमी कंटिन्यू करपा आसलेली. आयज कितें जालें हांव ल्हान भुरग्याको उलोवपा पावली उडोर आनी ती भुरगीं तीग जाण भुरगीं तुमी चोयल्ली आसतलीं ते दीस गेट क्रॅश केलें तेणी ती बेस्ती भितर सरलीं कोइन्सिडंटली. सो ती भुरगीं तुका माय गॉड जेजू कोडे रोजार कोत्ताय बापा कोडे रोजार कोत्ताय आनी ते पवित्र आत्मा बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तांगे चेराचेर बसून आहा. ओ माय गॉड कितको सांगपा म्हूण कळना म्हाका. सो एकले भुरगें येयलें आनी म्हाका सांगपा लागोलें जेजून ताका सांगिल्लें हुंय म्हाका पॅरबल सांग म्हण. सोवर एंड द सीड
कळ्ळें? सो हांव घराको येयलें म्हणटरी हांवें चिंतिल्लें पॅरबल म्हाका कित्याक बिकॉज आय नो दॅट पॅरबल बट डीपली तें स्क्वीज करपाक म्हाका टायम मेळना बट आय वील थिंक अबाउट इट. सो आयज आमी ते पॅरबला खबर इंचारी उलोवया. ओके, तें पॅरबल आमगेलो देवागे राजा जागो. कळ्ळें? बाय मॅथ्यू घाली, मॅथ्यू 13, 1-13 रेश्मा. सो तो आमगेलो जागो. हें तर नेणोय जाल्यार आमी आनी कांय नेणोय. आनी दुसरें आतां ही सगळीं कन्फेशनां वाचलें न्ही, सगळीं आमी कन्फेशन वाचलें. बेश्टी ती वाचप जायना. तो आमगेलो ऑडियो आमगेलो व्हिडिओको मॅच जावपा जाय. व्हिडिओ म्हणल्यार कितें? तूं बिलीव कोत्ता, तूं सोत मानिता तुवें कितें उलयलें तें. ही सगळीं डेक्लरेशन तुवें म्हणलें तितलींच तूं सोत मानिता, कित्याक तें देवागे उतर. कळ्ळें? ती डेक्लरेशनां तूं बेश्टी उलोवपा जाय म्हण उलयना टेट कोन्न बूक रीड कोत्ताय ते भाशेन. ती दे आर रियल, दे आर द ट्रूथ. आनी ती तूं उलयता कित्याक तूं देवागे उतर तें देवागे उतर केन्ना रीत वचना परतून देवा बगलीक. सो ती आमी ऑडियो आहा तो व्हिडिओ मॅच करपा जाय. व्हिडिओ म्हणल्यार कितें? तूं इमॅजिन कोत्ता हें जातो म्हण. हें आतां जालो ना बट यू ऑलरेडी प्रेग्नंट with God's word. देवागे उतर घेवन तूं ऑलरेडी प्रेग्नंट आहा. सो देव जिवीत दितलो तें बींग घाल ताका. सो देखून रियल तें पोत्तून एक तरी स्क्रिप्चर घेवन दीसभर उलयत रावाय. आनी फास्टींग म्हणलोलें. फास्टींग कितें कोत्ता? आमकां हंबल कोत्ता, आमकां हालती कोत्ता, हालती. कळ्ळें? आनी जेजू बगली आमी हालती जावपा जाय. जायत जाता, हांव सांगता म्हगे जिवितां जाता म्हण. सो आनी मुगे आतां इंटेंशन कितें? हांव तुमगेलें इंटेंशन घेवन मुगे मना आसत तें. हांव तें चिंतिता ना आमकां जाय जेजू कोण. सो दॅट इज माय इंटेंशन. कळ्ळें? आनी आज त्या भुरग्यांक सांगिलां उडोर ना, ती भुरगीं प्रेयर कोत्तली आनी जायत मेसेज येतली म्हाका. सो त्या भुरग्यांक वचून जेजू आमकां कितको उलयता तो आमी चोयत रावया. आमी रित्यातीन आमकां देव केन्ना धाडपाना उगडास बरें. सो मॅथ्यू कोण वाचिता? रेश्मा, you go ahead, Baba. Start with verse 1, sister. Yes. Okay, Fatima can read up. Whatever, you're okay to read, Reshma? Yes, I am. Okay, go ahead. उंब्याची वोपार. त्याच दिसा जेजू घरांतल्यान भायर सरून दोर्याचे दोडेर वचून बसलो. पूण लोकांचे इतले व्हड जोमे ताचे सोयशी आयले की तो एका होड्यार सोडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर रावलो. आनी तांचे कडेन उलोवन ताणें तांकां सोबार वस्तू वेपारांनी सांगल्यो. ताणें म्हणलें, पळयात, कोण एकलो वोंपूंक गेलो. वोंपताना थोडे भीम वाटेर देगेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी तांणी ते खेले. बियांक सोबोर माती नासली ते खोडपी जमनीर थोडे पडले. ते मातयेक खोलाय ना जावन ते रोखडेच किल्लोले. थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून ते रोखडेच किल्लोले खरे. पूण सातोस उलपोले आनी पालां ना जावन सुकले. हेर खांट्यां मोदें पडलोले आनी खांटे वाटोच ताका चेपून दवरले. हेर बरे जमनीर पडले आनी पीक जालें. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कान आसलेल्यांनी आयकुचें. आमेन. Amen. तेरा तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारलें, वेपाऱ्यांनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें पोटिपाल केलो, कित्याक
सर्गींच्या राजाचे गुट ओळखूंचे देणे तुमकां दिल्ले आसा त्या हेरांक ना आसा तांकां देव आनिकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन वतले पूण ना तांकां आसा ते पर्यंत ताचे खोडलें देव काडून घेतलो Praise त्या God. पासत हांव तांचे कडेन गोपारांनी उलयतां कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी आयकूनूय ती चीन दिनात न्हय म्हूण समजनात. Praise God. Amen. Praise God. So हे पोतून वाचील जाल्यार सगळ्या पोन्ने टेस्टमेंटा पासून ओल्ड टेस्टमेंट देवान संसार रोचिल तेदोनो तेच बिया खबर ती देवान सगळी एक आनी एक ओस रोचिली पोतून जियोपाक रूख रोचिलो ती फोडीन पोतून आनी रूख जावपाक पोतू आम देवाको मागू वचपा न्ही तो रूख एकू पाट रोचिल तेणे ते रुखा बी जाली ती बीम पडली रोंपी जाली रूख जालो कळ्ळें मुनीस तेच भाशेन रोचिलो मुनीस जालो भुरगीं जाली देखून कुसपो फळादीक जालो आनी भुरगीं जाली वाडात आनी चोडात सो देवागे किंगडम तुम चोवपाक गेल्या देवागे राज चोवपाक गेल्या होकोत बियांची आहा कळ्ळें बी आनी वोंपी ए वोंप्या खबर चोय जेजू ते पॅरेबल तांकां कित्याक सांगतालो आनी लोक सारको जायतो लोक ते खबर आयकूं येतालो आनी जेजू ती वपार सांगता आनी काय बरोतर चोय इकरा वच बाबा इकरा सो लोक जायतो आयकिलें देवागे उतर पूण सगळो आयकिल तो थिंग रावलो कित्याक सर्गींचे राजाचे गूट ओळखूचे देणे तुमकां दिलां ते हेरांक ना इंग्लिशीन ते दुसरी भाशे हा मातशें पूण वॉट इट मिन्स ते म्हणपाक कितें देणे तुमकां ही समजिकाय काडपाक दिलां देणे ती समजिकाय कितें देवागे उतर आयकपाचें आनी घेवन रावपा न्ही देवागे उतर आयकिल तें वचून दुसऱ्या सांगपाचें कळ्ळें आनी हांव होरें ते पाट एडमायर जाता आनी जाता कित्याक रॉकी लागून तो चड तेंप ना उतराक पूण तें उतर ताका गेल तें तो कितलो एफर्ट कोत्ता तें उतर दुसऱ्या दिवपाक कळ्ळें आनी कोण ताका उलयत तितलो मनीस म्हाका सांगिल तें हांव आयकोतां रॉकी हे भाशेन उलयता रॉकी ते भाशेन उलयता चोय उगडास रे जोरी तूं देवागे उतर उलोवपाक कॉमेस केलें न्ही तुका चिंतू नाका तो स्क्रिप्चर खंयचो म्हूण तो ऑटोमॅटिकली आपुणूय येता तुमकां स्क्रिप्चर कित्याक तो पवित्र आत्मो कंट्रोल घेता तें पवित्र उतर तें देवागे उतर तो आमचे प्रेशर घाना पूण तूं जोरी विलिंग जालो तूं तरी जोरी रेडी जालो तें उतर शेअर करपाक तें बी तुजे भितर घाला जायत कडेन चोय आतां हे पॅनल आमी एकठांय जालें कितें आमी आयले हिंगा मिटींग आहा म्हूण आयलो नाय देवागे उलो पवित्र आत्म्यान सुचोयलां तुमकां एकठांय जावपाक हिंगा आनी पवित्र आत्म्यागे सुचोवणे लागून आमी हिंगा एकठांय जालें हे पॅनल आयकतली एक उतर आयकिलें न्ही तें बी आनी तें बी आमी खूंय घाताय फर्टायल खाडसांक घाताय कळ्ळें सो हे भाशेन आमकां देव सांगता तूं तो गूट म्हणटा तुमकां देणे आनी तो गूट खंयचो तें उतर आयकपाचें आनी तें उतर आयकिल म्हणटकीर कितें करपाचें तें भितर घेवन रावपा न्ही तें उतर वचून दुसऱ्या सांगपाचें हांवें तें उतर आयकिलां सो तें उतर हे भाशेन सांगता तें उतर कितें जाता मागीर वाडटा आनी चोडटा सो तुवें ऑलरेडी बीं घालां आनी तो रूख मागीर वाडोता तूं उलयत तितलो आनी रूख जायती फोड दिता सो तेरा आहा तें कितें म्हणटा पोतून 2 वच बाबा सकयल 2 वचूं चोय जायत लोक जेजू बगले आसोता न्ही 2 तो व्हडले जो ताचे सारके जाले 10 वच दाखयता सो 10 तेन्ना शिसांनी लागीं सरून म्हणलें ताका विचारलें तूं वपारेनी कित्याक उलयताय ही खबर शिसाची सांगता लोक खंय गेलो हो सगलो
ओजरांनी लोक तागे उतर आयकतालो तो रोग खंय गेल जातलो शिसू हाय चोयताची बुकली आतां सो दुसरी शिकोवणी हांवें वाचिल ते भाशेन तो लोक सगलो उतर आयकिले आनी गेलो कळ्ळें थोडो लोक आहा तो दुसरे कडेन शेअर करपाक गेलो उतर पूण थोडो लोक आहा तो आयकिल तें उतर समजी काय नाय जावन घार गेलो पूण थोडो लोक कितें केलें बसून रावलो कित्याक चड वेळ जालो जेजू उलयलो चड वेळ जालो थोडो लोक बसून रावलो कित्याक जेजू परतून येतो काय म्हूण कित्याक तांकां उतर दिलां जेजून पूण तांकां समजून मेळ्ळी ना म्हूण तो लोक थिंगा बसून रावलो जाल्यार जेजू कुशीन चल्लो आनी तेदोन तो शिसान येवन ताका विचारलें तूं कित्याक ओपारान उलयता सो देखून तो सांगता देखून 13 वच रे बाबा ह्या पासत हांव तांचे कडेन ओपारांनी उलयतां सो तो गूट म्हणटा देवान घाल तो तांकां एक्सप्लेन करपा तांकां समजावपा आपूण तांकां ओपारेन उलयता बार कितें सांगता आसा तांकां देव आनीकूय दितलो हें तें सो तें उतर तुका आहा न्ही तुका तो गूण आहा तो गूण आमकां दिला आमकां देवान आपणा भाशेन रचलें आमकां देवागे काम करपा रचलें आनी देव आमची वरवीं देव आपणा प्लेजर घेता आपूण सूख घेता आमगे भुरग्यां वरवीं आमकां सूख मेळना वय आमगे भुरगीं ती म्हणून ते भाशेन देव आमकां जॉयफूल जाता आमकां आपणागे भुरगीं म्हण आनी देवान सगळे आपणागे आहा ते आमचे भितर घाला कळ्ळें सो ह्या देव आसा तांकां आनीकूय दितलो म्हणल्यार ग्रेस्काय खबर करना तो उतरां खबर करता आहा तांकां तुका आनी जाय तुका आनी दितलो आनी गूण दितलो फकत तुवें कमीट जावपा जाय देवागे उतर करपाक कळ्ळें सो हे भाशेन आमकां कितें ही ओपर आमकां शॉर्ट कोन्न सांगया आयज कळ्ळें नेक्स्ट टायम आमी एक बी डिटेल या सो हे आमकां कितें सांगपाक सोदिता कितू वेळ आमी हें उतर घेवन आतां आमी आयकताय न्ही देवागे उतर आतां आमी आयकतलीं वतलीं आय एम शुअर गेले ते बाट गेले ती पोत्तून कांय वाच नासता न्हू आयज आमी पोत्तून आयले आनी एक मिटींग आहा एवरी सॅटरडे आमी मिटींग आयकतलीं पूण हांव हें उतर कितें कोरचें आयज हांवें उतर आयकिलां बसून वाचिचें कितें कोरचें सो तें डिसिजन तुमकां आहा कोण तुमच्या हाती दोन ओडना देव तुका हाती दोन ओडना देव तुका यो म्हजे बारबर यो म्हणना देव कितें करता चॉयस इज योर्स फ्रीडम तुका चॉयस दिता देव कळ्ळें पूण आमी बारीक क्लियर करपा जाय हें उतर आयकिलां ही ओपर आमकां कितें सांगता बिया खबर सांगता आनी आमी बेसांव सोदताय आमी आतां बेसांव मागताय पूण आमी हें बी सांगत तें ट्रेजर कोत्ताय काय आतां आमी सगळें कन्फेशन आचलें आनी ती कन्फेशन आमकां प्रॉमीस दिताय उतर दिताय सारकें कडक स्ट्रॉंग उतर दिताय तें उतर घेवन आमी रावलें काय तें उतर आमी बिलीव केलें काय वो आमी बेश्टें तोंडार म्हणटाय काय बिलीव म्हणल्यार कितें जावं जायनाका कितें तो रिपोर्ट येवं येनाका दोतोर सांग नाका आय डोंट केअर देव मुगे कितें सांगता दॅट इज वॉट आय केअर वन एंड ओनली गॉड ते देवान म्हाका क्रिएट केला ते देवान म्हाका रचिला सो तो कितें सांगता ते उतराचेर रावतो हांव कळ्ळें सो हें उतर घेवन रावताय काय आमी कितू टायम स्पेंड कोत्ताय काय आमी देवा बोलेकू हें हांव तुमकां सांगना म्हाका पासून सांगता आय गेट कॅरीड अवे एक हें जालें मागीर हांव कॅरी जाता पूण आयज हे भुरग्यांक हांव उलयलें तेदो उडो सायन्सा उडयलें तेदो म्हाका एकदम टच जालें आनी तें सारकें मुगे सारकें हांव जा बोंद जाल्ल्या भशेन सो आय स्टार्टेड थिंकींग हीं भुरगीं कितें कोत्ताय आतां तीं ट्रिपलेट्स तीं भुरगीं अबावट 3 वरां 4 वरां तीं बसून हूंय रोजार कोत्ताय होली स्पिरिटा कडेन देवा कडेन उलयताय आनी ती म्हाका सांगताय तुका जेजून हें सांगिलां तुका जेजून हें पॅरेबल सांग म्हणलां तुका जेजून सांगिल हूंय आय लव यू म्हण ओ माय गॉड म्हण 3 वरां तीं बसून ती मस्ती कोत्ताय हूंय थिंगा पूण ती जेजू बुगले टायम स्पेंड कोत्ताय कळ्ळें
दुसरी पाट तुमकां दिसती पडटलें, तुमकां दाखयतली मागीर हांव हेचेर दाखयता तुमकां तांगे परमिशन घेवन कितकोन ती थिंगा फेलोशीप कोत्ताय ती. ओ माय गॉड. आनी हे हांवें आज आयकपा जाय आसलोलें कळ्ळें. सो हे भुरग्यांगे उतर 3 वरां ती येदेशी भुरगीं कितू वर्सां अंडर 10 आसतलीं ती कळ्ळें. ती तर इतुलो वेळ स्पेंड कोत्ताय, इतुले डिवोशनान ती थिंग बसताय जाल्यार आमी इतू टायम पिड्यार कोत्ताय काय, टायम स्पेंड कोत्ताय काय पिड्यार न्ही. आमी जेजू बगली इतू टायम स्पेंड कोत्ताय काय. आमकां आमगे भुरगीं इम्पॉर्टंट, आमकां भुरग्यांगे बेसांव जाय, आमकां जेजू जाय काय, जेजू आमी जाय, जेजू आमी जाय. जेजू आमकां म्हणटा आय लव यू कम टू मी, आय लव यू. त्या भुरग्या तोंडांतल्यान हांवें आयकिलें जीजस लव्स यू. जेजस सांगता आय लव यू. पण डू आय लव जीजस? डू आय स्पेंड टायम विथ हिम? नो, आय डोंट थिंक सो. सो ते भाशेन कळ्ळें. आमकां भुरग्यागे बेसांव जाय. भुरग्यागे बेसांव हूंय हा, जेजू को आहा. आमी जेजू कितें सांगत तो ताका आयकताय काय. आनी तुमकां सांगता जोण एकल्यार ओगी तर आमी बसोली न्ही, ओगी ते एक उतर घेवन मेडिटेट केलें. एक खंयचो स्क्रिप्चर हिंगा तुमी हितू डेक्लरेशन आमी वाचताय तो स्क्रिप्चर घेवन तर तुमी बसोली जेजू बगले दोड धांपिले, डेफिनेटली तुमकां मेसेज येतली. He is going to talk to you. That gentle voice will tell you. It happens in my life, I'm telling you, but only thing I have to sit there. You don't have to. We are all saints. We are all born again people. We are all believers. We are all blessed. We all want to know the word. आमकां देवागे उतर आयकून आमी मुखार जाताय. आवय देवागे उतर काय बरें सांगता, रॉकी सांगत ते भशेन बरें दिसता, फातिमा सांगत ते भशेन बरें दिसता. पूण तुमकोडे आहा तो गुण, तुमकोडे आहा तो गुण. पूण शांती, पीस, शांतिकायेन आयकपाचें. इम्पॉर्टन्स फर्स्ट थिंग ते पाटी आमी फास्टिंगा खबर उलयतालीं. मेन थिंग कितें आमी हालती जावपा जेजू बगलेक. आनी जोरी आमी हालती आसल्यार देव आमकां वयर काडटलो. दॅट इज आवर मेन थिंग. भुरगें ब्लेसिंग आमकां पोसड्याको मेळना. दॅट इज फ्रॉम गॉड, रायट. आनी तुमकां विचून काडलें पयलीं आपणागे उतर शिकपा. कित्याकू तुमच्या मोगान तो सारको लासोता. एक एकलो तुमी एकदम स्पेशल तेका. आनी तुमी ओडदिनार न्ही. तुम हूंय बेस्तीन हें केलो नाय, तुम बेस्ती मेट्टाय म्हण येयलो नाय. तुम किंग येयलें, तुमकां आपयलें ताणें. तागे आवाज तुमगे काडीज तो सोदिता फर्टायल जमीन करपाक. ते काडीज बरी माती करपाक, बरी फोडां वयर काडपाक. जाल्यार आमी कितें करपा जाय, तागे उतर आयकपा जाय आनी तें उतर काळजां भितर घालपा जाय आनी कान दवरपा जाय तो आमकां कितें सांगत तो. आनी कितको कोत्ताय आमी, ओगी सगलें काम आहा आमकां, जायत काम आहा घराको करपाक. कळ्ळें. तें काम करचे पयलीं आमी आनी तेंगे मामी तशें कोत्ता, काम कोत्ता पूण हें काम हो टायम दवरता आपणागेलो. हो टायम हांव फेलोशीप कोत्ता आनी आफ्टर दॅट हांव काम कोत्ता. सो आमी हूंय पूण स्टार्ट करपा जाय. कळ्ळें. आनी देवागे बेसवां पासत आमी वाकाणू जाय ताका. सो देवागे किंगडम म्हणटाय ती, देवागे राज म्हणटाय तें ग्रेस्काय. कळ्ळें. एक ग्रेस्काय राज तें व्हडलो आहा सगळी ग्रेस्काय. पूण ती कितको घेवपाची, तो गूट जेजू आमकां पॅरेबल्सान सांगता. तें बी आज आमी बी रोयले न्ही, फाल्यां रूख जातलो ना. तें बी आमी नाचर करपा जाय. तें बी घायल म्हणटरी ताका मॉइश्चर मेळ्ळें म्हणटरी तें बी वाडोता. तें बी रोंपी जाता. रोंपी जालें म्हणटरी ताका सारी घालपा जाय, ताका कुयदाद करपा जाय तेजो. जाल्यार ताजे बगले टायम स्पेंड करपा जाय. सेम वे तें उतर तुमकां दिलां. तें उतर घेवन तुमी कितें करपा जाय. तें उतर घेवन तुमी
हुंय रावपा जाय भितो काळजां घालपा जाय आनी तें कितें करपा जाय पोत्तून पोत्तून तें उतर वाचूं जाय. एवरी टायम तो एक एक स्क्रिप्चर तुम वाचताय ते जाणो तुम एक एक रेवलेशन मेळटलें, एक एक तुमकां मेसेज मेळटली जेजूगेली, एंड दॅट इज रियल. कळ्ळें? बेश्टें जायना तें, बेश्टें जायना. ती सगळीं म्हणटा आवय रॉकी काय बरें उलयता कित्याक तो तें एक एक उतराचें तो ट्रेजर करता. आनी तेदूच तें टेस्टिमनी दिली, ती ब्लॉक जालें, सिंक तेगे ब्लॉक जाली. कितें केलें ताणें? ब्लॉक जालें म्हण ताणें गिव अप केलें ना. ताणें चोय knowingly or unknowingly ताणें स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन दॅट थिंग and God's favor is upon me. तें देवागे उतर कनेक्ट केलें आनी देवान मागीर कितें केलें ताका कनेक्शन दिलें, फावयलें ताका कितें करपा जाय तें. आनी तें सगळें कितें करून काडलें तेंचोय आनी तें पायपलायन क्लियर केलें. सेम वे आमगे काळीज, आमगे काळजां जायतीं आहा देवागे उतरा भायर आनी नोंदणी आहा, नोंदणी वीड्स. सो हें उतर घेवन आमी मेडिटेट केलें, तें उतर आमकां डायरेक्शन दितलें, ती नोंदणी कितें करून क्लियर करपा जाय ती आनी फ्लो जातलें उतर आपुणूच, ती पायपलायन क्लियर जातली आनी आमकां आमचे दोळे उक्ते जातले. कळ्ळें? कित्याक गॉड्स किंगडम इज वायटल, इम्पॉर्टंट, एकदम गरजेचें देवागे उतर. सो आतां बेश्टें आयलें, आयकिलें, मागीर कितें करपाचें? हालें आनी कोण येतलो आनी म्हणटलो तूं हें कित्याक केलें, तें कित्याक केलें, ठाट करून ताका उलयलें. सो देवागे उतर आहा तेदो आमकां कन्विक्ट जाता, आमकां देव उगडास करता, चोय तुवें ते भाशेन उलोवपा नाका आसलोलें, तुवें कित्याक उलयलें ते भाशेन. तूं देवागे उतर शिकयत जाल्यार तुका देव कितें सांगता? उतर उलय, एक एक नाका आसलो उतर उलयत ताका तूं जबाबदारी, तुगे उतर वय वो ना जावपा जाय. आनी डोमॅट जावपा म्हणलोलें गेले ते फावट आमी उलयलोलें, बोगसोण्या उलयताय ते जाणा कोणें येवन उलयलें, डू नॉट रिपे इवल फॉर इवल बट रिपे इवल वीथ गूड. कोण वायट आहा तें वायटान दिवप ना, पूण बरेपणान दिवपाचें. हें सगळें आमकां जर्नी ही, कळ्ळें? हें सगळें आमकां सोंपें न्ही, पूण तें देवागे उतर आमकां कन्विक्ट करता, तें देवागे उतर आमकां उगडास करता, तें देवागे उतर आमकां वाट दाखयता. कित्याक वाट दाखयता? आमगे जिवीत पयलें साफ करपाक, आमगे गार्बेज पयलीं साफ करपाक आनी आमगे कुसव्यांत देवागे भुरगीं घालपाक. अनॉयंटेड प्रॉफिट्स, बरे प्रॉफेट वाडोवपाक. कळ्ळें? तें बी देवागे उतर आमचे काळजां आहा तें बी आतां, तें बी कितें कोत्ता म्हण आमकां खबर ना. कळ्ळें? आमी हें कोत्ताय ते जाणो बी कसलें, समज आंब रोयलो, आंब्या बी घाले, आमकां चिकू जातली ना, आंब्या बी घाल जाल्यार आंबेच जातले. आनी कितें शेत रोयल जाल्यार आमकां गंव जावपा नाय. ते भाशेन आमी काडींग रोयल जाल्यार आंबो जावपा ना. सेम वे आमी समज शांती रोयली आमकां शांती मेळटली, शांती आमी हार्वेस्ट करतली. कळ्ळें? सो हार्वेस्ट म्हणल्यार कितें? हार्वेस्ट म्हणटा तें कितें म्हणटाय ताका पीक. पीक म्हणल्यार कितें? कितें बी जाता तेचें पीक जाता. कळ्ळें? आमचें आतां कितें आहा तें आमी रोयताय तेंच आमी वयर काडटाय, तें आमी, सो तें आमच्या काळजां भितर कितें येयलें तेंच वयर काडटाय. जरी आमी बरें उतर भितर घालें तेंचें उतर भायर काडटलीं आमी, वायट उतर भितर घालें आमच्या तोंडां सदां वायट आसतलें. सो आमी निचो करया. कळ्ळें? ही जर्नी आमगे व्हडली. हें देवा उतर घेवन आमी कितें करपाचें, कितकोन बरें मेडिटेट करपाचें, कितको आमगे जिवीत बदलपाचें आमकोडे आहा तें. सो आमी ही आमगेली वाट आतां कमेस करया. कळ्ळें? शिकोत ते जाणा ते पोत्तून टायम स्पेंड करया जेजू कडेन, टायम दिया ताका आनी चिंतया. आमकां जेजू कितें सांगता? ही ओपार बारीक बारीक वाचाय, उतरान उतर वाचाय आनी समजिकाय काडाय.
हे उतर म्हाका कितें सांगता आनी सांगिल्लें ताणें आन्सर दिला. सो ते पाटी आमी पयली सॉयल कितें म्हणटाय तें शिकया. कळ्ळें? सो ते भाशेन हार्वेस्ट पीक येता ती कितें कोताय आमी खाताय न्ही. आमकां देवान जायत बेसोन दिलें, जायत पयशे दिले, जायत हें दिलां, पूण आमी दुसऱ्याक चिंताय एक पाटी ना. आमी कितें कोताय तो उपाश आहा पूण आयज म्हाका 10,000 आहाय जाल्यार ते 10,000 आमी खायन काबार करया. मांस जाय, चिकन जाय, ताका बाडा जेवण ना. पूण जेजू कितें सांगता, गिव एंड इट शॅल बी गिवन टू यू. आत वयर काण दी आनी तुकाय मेळटलें. सो तूं दित तें कितें जाता, तुगेलें बीं जाता. तूं बीं रोयता आनी तूं घेत तें कितें जाता, तुगे फ्रूट तुक तें हार्वेस्ट जाता. तुका बेसांव येता तें हार्वेस्ट जाता. कळ्ळें? सो ते भाशेन आमी ते पाटी आमी बारीक हें करया, तें बरें बारीक मसालो करया ते देवागे उतराचो. कळ्ळें? आनी तें आयज म्हाका प्रोसेस करून जालें ना, म्हाका तें बरें करून घालपा जाय आसलें. पूण तें म्हाका कित्याक मुगे टॉपीक दुसरो आसलोलो आनी हो आतां टॉपीक येयलो तो हे भुरग्याकूच तो टॉपीक कित्याक येयलो. कळ्ळें? आनी ते भुरगीं होरें पवित्र आत्म्यान हें सांगिल्लें. सो तांकां जेजू आहा, तांकां पवित्र आत्मा आहा आनी तांकां बाप आहा. कळ्ळें? ती एक एकल्याको एक भाशेन उलयताय आनी ती तुमचे पासत मागताय, भुरग्यां पासत मागताय. सो हांवें सांगिल्लें तांकां तुमी ट्रिपलेट्स न्ही, आमकां क्वाड्रिप्लेट्स पासून जाल्यार जाताय, नो प्रॉब्लम. ते आमगे देवागे बेसांव. सो ती मागताय, ती हांवें सांगूचे पयलीं पासून ती मागतालीं, कित्याक ते आमकां वालांका ते दीस मेळ्ळोले आनी आमी ताका उलयलोचय. सो दे प्रे आनी जेजू तांकां सांगता. सो कोण जाणा देव हे भाशेन कितें कोन्न आमकां उलयता म्हणून. सो ही सगळें देवागेलें उलोवप. कळ्ळें? बेश्टे आमी वोंप नासतना आमी रोय नासतना आमकां कितें फळ मेळपा ना न्ही. आमी हूंय पूण रोवपा जाय आनी हूंय रोवपाचें आमकां देवान कितें आपयलें, देवागे राज्यां रोवपाक, देवागे राज्यां बीं घालपाक. आनी एक एकलो ते दीस पप्पाच्या उलयता हांव पप्पाच्या कडेन, काय बरें तुमी पवित्र तुमी देवागे उतर नेण आसतो पासून तुमी उलयताय भावार्थ. तो भावार्थ पूण उलयता आसतना सारकें चोत्राय दवरूंक जाय तुमगे उतर कितें जाता तें. भुरगीं नाय, पयलीं म्हणटालीं तुमी भुरगीं नाय म्हूण, आतां भुरगीं हाय, जायतीं हाय देवागे राज्यान. तुमी आतां भावार्थान उलयताय, भावार्था लँग्वेज उलयताय तुमी. कळ्ळें? आनी भावार्थान कितें इमॅजिनेशन, तूं इमॅजिन करता. तूं ऑडियो आहा तो टट करून उलयता. पूण उतरां चूज करून उलोवपाचीं. वय नाहलोलीं पूण आतां भावार्थान आमकां देवान जायतीं भुरगीं दवरल्याय देवागे टायमार. हे भाशेन उलोवपाचें देवागे टायमार. देवागे उतर म्हाका हें सांगता जाल्यार तूं कितें करता, दुसऱ्याकूय शिकयता देवागे उतर तूं कितें सांगता तें. दुसऱ्यागे उतर मागीर कितें जातलें, तो मनीस तुका उलयता तो चिंततलो दुसरे पाट कितें उलयता तो. तुवें कितें केलें, तुवें कितें उलयलें, म्हाकाय शिकय गो म्हणटलो. आनी हे भाशेन रॉकी कोत्ता तें सांगिल्लें तुमी. तो हे भाशेन कोत्ता आनी तुमी म्हणटा आवय काय बरें उलयता. करेक्ट, काय बरें उलयता तें तो उलयना, ताजे भितर आहा तो पवित्र आत्मा उलयता. कित्याक तो सॅक्रिफायस कोत्ता वचून हेका मेळपा. ती आयकनाय जाल्यार पासून तो सांगता तांकां, कित्याक तो जाणो ताका कितें जाय तें. तो पवित्र आत्मान धाडटा ताका त्या मनशा बगलेक. Isn't that amazing? हे व्हडली देवागे भाग न्ही, केद व्हडलें भाग हें. ताच्या म्हणपा जाता म्हाका कित्याक पडलां, ती आयकनाय ना. सगळें एक एकल्याक काम दिलो आहा. आतां तुमगे होमवर्क हे विकांक उलयनाकाय सोबेज, पूण एक स्क्रिप्चर घेयाय आनी नियाड कराय. एक स्क्रिप्चर वाचाय. एक पाट सुद्दां टट करून वाचप ना, सुसेगाद वाचाय तें देवागे उतर. बरे भाशेन वाचपाचें आनी एक स्टार्ट करपा अर्द वर बसाय, ओगी बसाय तुमी. तो टायम जेजू हांव तुज्या पांयांको आहा, जेजू हांव तुज्या पांयांको आहा. कितें करपा जाय, जेजूगे प्रेझन्स फील जावपा जाय तुमकां. जेजू हांव तुज्या पांयांको आहा, जेजू म्हाका हें समजना, हें उतर हांवें वाचिलां पूण म्हाका समजना तूं कितें सांगत म्हूण. आनी तो आवाज जेंटली तुमकां उलयता तो बरयताय. नोटबूक घेवन बसाय बरयता जाणा. हांव कोत्ता म्हूण हांव तुका सांगता.
नोटबुक घेवन बसाय जेजू हुई टॉयलेटां पासून बसल्या जाता हेर सगळे कडेन घरां बेजार करता जाल्यार टॉयलेटां वचाय आनी बूक घे आनी बसाय दॅट इज द मोस्ट प्रेशियस टायम तो गेलो आनी जेजू गेलो आनी चोय दुसरे पाटेन तुमी आमकां कितें सांगताय ती हांवें हें केलें आनी हांव ही मुगे भुरग्यां धाकल्या भुरग्यां पासून शिकयता आनी ती कोत्ताय आनी एवरी टायम तुमी मागीर सांगतली चोय म्हाका ही मेसेज मेळ्ळी म्हाका ती मेसेज मेळ्ळी जेजू म्हाका हें सांगयलो सो बेज जेजू सुबेज ना पूण जेंटली तुका मेसेज दिता सांगोता कळ्ळें तुमी आहाय ती परफेक्ट कळ्ळें तुमी ब्रदर जॉन्सन जावपा नाका हो जावपा नाका तो जावपा नाका तुमी आहाय ती बरी सो तांकां उलयत जाल्यार मुखो उलयत जाल्यार तुमकां कितें उलोवपा ना सगळे भुरगे आमकां एक फेवर ना कोणाक तेगे फेवरेट कोण नाय सो ते भाशेन हो होमवर्क करुया कळ्ळें आनी बारीक ही सोवर एंड सीड आमी सारकी ती पिण सामको चूर कोत्ताय ते भाशेन करुया एवरी सीड ती मेसेज आमकां कितें जाता रिसर्च करूंक जाय देवागे उतर कितें सोवर एंड सीड ती मेसेज दिल्या वय वय ती पॅसेज आहा थिंगा तशें कोन्न न्ही ती हें उतर कितें सांगता तें उतर मुखार वच आनी चिंत हें टिचींग आयक तें टिचींग आयक आनी तें उतर म्हाका कितें सांगता तें उतर म्हाका कितें सांगता तें पयलीं बी कसोलें सो आयकाय आनी मुखार रिसर्च कोराय सोद्याय तें उतर म्हाका कितें सांगता आनी चोय तुगे लायफ कितें जाता तो आनी तो कोणाचेर पासत न्ही तो तुगे लायफ तुगे काडीस जेजू मुदार करपासूं दिता तुगे काळजा तो मोग घालपासूं दिता पूण तूं तर तें काडीस उदकी कोन्ना तो कितको भितो येतलो भितो आहा तो तुज्या पवित्र आत्मा भितो आहा पूण तूं तर ताका वाट दिना जाल्यार तो कितकोन तुगे लायफां काम कोत्तलो तागे पावर तुगे लायफां कितको फ्लो जातलो पूण ताका टायम तूं तुगे घोव आहा तुगे भुरगीं आहाय तुगे फ्रेंड आहाय तांचे पगली तूं टायम स्पेंड कोत्ता न्ही आनी तो तुजी तूं मोग कोत्ता ताचे बगले तूं टायम स्पेंड कोन्ना जाल्यार तो तूं कितकोन सांगतलो आपणागे कितें आहा तें तुका कितकोन उलयतलो सो निच्यो करया ताचे बगले टायम धरया तो टायम मुगेलो ताचे बगलेक सगळ्यांगे तुमगे रुटीन आहा न्ही हो रांदपा टायम हो उठपा टायम हो कामा वचपा टायम एक टायम सेट त्या टायमार हांव आनी कांय करपा ना हें हांवें आज त्या भुरग्यांक खुदचें आयकलां देखून हांव तुमकां आनी डिटेल सांगता आनी आयसा हांवूय करपा आहा तें कळ्ळें की तूं और मुगे न्हीद जाती ना पूण सारकी ती मेसेज म्हाका दिल्ल्या भाशेन कळ्ळें आनी एक एक पाट म्हाका खरें टायम आसना टायम ना 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 आनी आयज तेंगे उतर आयकून म्हणलें टायम ना कितें केलें तूं फकत उतर दिवपा भोंवता तुगे उतर भरपा कितको न्हू तो मुगे टायम तूं सोल उतर दिन दिन तूं कासार जाता तूं भोत्ता कितकोन उतरू हारी 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 कोन आयज सान हांवूय निच्यो कोत्ता हांवूय तेजे पगले टायम स्पेंड कोत्ता आनी तुमी चोय तुमी मुगे दुस्मान तुमी मुगे कितें म्हणपाचें स्ट्रेंजर न्ही यू ऑल आर व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट कळ्ळें ती ग्रेस्काय तुमकां जाय ती म्हाकाय जाय तुमकां जाय जालोली ती हांवूय म्हणटा जेजू तांकां जाय तांकां जाय तांकां जाय दी दी आमकां जाय ती म्हण सो ती बेसांव आमकां सगळ्यांक जाय आनी त्या भुरग्यांकूय जाय तुमकां मेळ्ळलें सगळ्यांक सो ते भाशेन एकल्यान दुसरो कोत्तो म्हण रावप ना हांवें कितें करपाचें हांवें जेजू सोदपाचो हांवें जेजू सोदपाचो हांवें जेजू सोदपाचो जेजून म्हाका कितें सांगिल्लें तें हांवें वचून सांगपाचें पॅनलाचेर हिंगेन सांगाय आमकां जेजू जेजू न्हू हांव पडटे दीस उलयलें ही मेसेज हें जाली जेजून म्हाका ही मेसेज सांगिल्ली सांगतली तुमी येन तो आवाज सांगतो तुमकां सो ते भाशेन व्हेरी स्पेशल एंड व्हेरी व्हेरी ही मेसेज त्या भुरग्यां तोंडांतल्यान हांवें आयकिल्ली ती हांवें चिंतिल्लें ती मेसेज म्हज्या तोंडांतल्यान तुमकां सांगता आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यांकूच्यान जेजू आमकां जायती उलयता कळ्ळें आतां तांकां उलयलें तें म्हाका आजून पासून बसून तें मेडिटेट करूं पावलो ना सो सगळें हांवें तेंगे कितें चोयलें तें आनी कितें जालें तें मुगे तकलें आहा तें आतां सगळें मुगे जालें म्हणटरी हांव बसून आय वील मेडिटेट ऑन दॅट कळ्ळें जेजू म्हाका कितें सांगपा सोदतालो जेजू कितें सांगपा सोदतालो त्या भुरग्यां वरवीं आनी आयज कित्याक आयजू कित्याक हांवें तेंगे आंटी फोन केलो
सो ते सगळे आमी चिंतपा जाय तें कित्या जालें आयज जेजू तूं कितें सांगपा सोदिता कित्याक तो आमकां आम बेट करून उलयता म्हण तो उलयना तो सारको जेंटल आनी तो आमकां आहाय थिंग दोन आमी सारकी लो लेवलाचे आहाय तो आमकां दोन ना आमकां वयर व्हरपाक रोचलें आनी वयर वचपा आमचे भितर ब्युटिफूल बरी बरी वस्त घाले आमकां खबर ना ती ट्रेजर आमचे भितर आहा ती सो हें बी आयज आम उलयलें तें आयज आम वाचिल तो स्क्रिप्चर पोत्तून वाचया आनी गेल त्या विका पासून सांगलोलें ते भोगसण्याचे स्क्रिप्चर दिले ते वाचया म्हण सो ते स्क्रिप्चर पोत्तून वाचया पोत्तून आमी त्या स्क्रिप्चराचे उगडास करया कळ्ळें आनी मेडिटेट करया जेजू बोगले जेजूगे पांया कोडे आहा म्हूण समजून हालतीपणान ओग्गीपणान तेगे आवाज आयकया आनी तो तें फकत तें कपेल तें रगत तें हात पांये जेजू गेले ते फकत आमचे पासत तो घेवन गेला आमचे पासत तो मेला तो नियाळ करया जेजू तूं कितू मोगाड तुगे मोग कितू बरो आनी ते मोगा वरवीं तुवें आमकां कितू केलां आनी आमी चोय आमी फकत मागताय आमी दिनाय आमगे टायम दिनाय ताका आमी फकत मागताय आमकां जाय पूण तो कितें म्हणटा तूं येनासतना तूं कितको मेळटलें तूं यो न्ही सो तें आयकया आमी तो उलो तागेलो आवाज आयकया कळ्ळें आनी ते आवाजान आमी आमगेले मुखार व्हरया तें बी रोयल तें झाड जातो तें उतरा वरवीं ताका सारी घालया वाडोया आनी तो मागीर ते उतरा वरवीं आमकां कितू फळ दितलो आमचे पासत न्ही दुसऱ्या पासत कळ्ळें सगळें दुसऱ्या पासत चिंतया आमगेलें चिंतप ना आमी आतां आमगे उतर घेताय न्ही देव करतलो आमगे काम आमी आतां दुसऱ्या दिया तें उतर हे तूं जाणो जेजून कितें सांगिल्लें तें यो तें उलय नाका कितें ना तें उलय नाका यो हांव तुका सांगता जेजून कितें सांगिल्लें तें हे भाशेन उलोवपा जाय आमी आतां हें तुमकां उलयना हांव म्हाकाय सांगता प्रेज गॉड सो ते भाशेन कळ्ळें आनी निच्यो करया आमी कितें हूंय पूण कमेस करपा जाय आमी हूंय पूण ल्हानपण कमेस करपा जाय फास्टींग करपा जाय कित्याक ह्युमिलिटी ती बायल केदो येता ती चोवपा जाय म्हाका तेगे लायफ कितें जालो तो 12 वर्सान तेगे भुरगें जालें एक फेलोपियन आसतो पासून भुरगें जालें एक फेलोपियन ट्यूब आसतना कित्याक एक पाट म्हाका बेसांव मेळ्ळें म्हाका मागीर त्रास जाताय जाणो एन टेस्टिमनी दिवपाक सो पूण हांवें सांगिल्लें ताका तूं यो आनी एक दीस उलय म्हण हे भुरग्यां कडेन पूण पोत्तून उगडास करपाक बरें दिसना पूण हांव एक दीस येवन सांगतो आनी तेगे मेन थिंग तें फास्टींग कोत्तालें एवरी फ्रायडे फास्टींग कोत्तालें जेजूगे बॉडी ब्लड एंड बॉडी रिसीव कोत्तालें कोमुन्यांव घेतालें आनी तो कोमुन्यांव इज हिलींग कळ्ळें जिवो जेजू तो सो तुमकां सांगता आमी रित्या आतांनी वचपा नाय तो केन्ना रित्या आतां धाडपाना तागे राजा आहा ती ग्रेस्काय आनी हूंय ना तेगले राजा आहा ती आनी सगल्यांक ग्रेस्काय दिलो आहा ती थिंगासान येयल्या जाल्यार आमी कित्याक भिवपा जायी आमी कोणागे भुरगीं सो उगडास कोराय भुरग्यांनो उगडास कोराय कळ्ळें तो जेजू वन एंड ओन्ली तो बाप वन एंड ओन्ली आनी तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा आमकां सोदूं वचपा नाका सो आमी कोण जालीं रिचेस्ट पावरफूल हाय लेवल आमी ऑर्डिनरी मनशां न्ही आमी वयर सारकी वयर आहाय ती पूण कित्याक आमी रिती वाय वी पेरीश आमी कित्याक आमचो इबाड जाता आमकां खबर ना आमी कोण ती आमी सांडलें कितें आमी नेणोय त्या उतरां कितें आहा तें सो ती ट्रेजर घेया आनी गोट दवरया आनी निच्यो करया निच्यो कमिटमेंट हो टायम जेजूक हो हांव आनी मुगे जेजू दॅट इज माय टायम जेजू हांव तुगे पांयाको बसोता म्हाका कितें सांगलो ना तें तूं सांगतो म्हूण हांव रावतां आनी कांय चिंतन येताय ती मी भायर वयतली आनी हूंय घराको बसपा जायना जाल्यार सगळीं कपलांनी हें आहा ब्लेसीड सॅक्रमेंट
थिंग वसाय आनी बसाय शांती पीसफुल आनी चोय लायफ कितकोन चेंज जाता तो मागीर कळ्ळें मोगाच्यानू प्रेज गॉड किती विचारपा जायी कितें सांगपा जायी कितें चुकोलां कितें रॉंग म्हणलां सो फील फ्री बरें सांगिला सिस्टर आनी ते सोवर आनी सीट ते बरें सांगिल तुवें प्रेज गॉड बरें को सजमलें थँक यू रॉकी आनी आमी तशें वेरी करुया स्लो बाबा एंड बरें अंडरस्टँडिंग प्रेज गॉड आनी आमी हें Slowly. करुया आमी आतां हे सोवर एंड सिडाचेर बारीक या हा स्क्वीज होय, करुया तें बरें Okay. एंड स्लो सोमचिकायेन आमी पावल मारया तें एक उतर देवा गेलें तें फोड आमगेलें आमकां जाय तें आमगे फोड आनी देव आमकां भुरगीं होय. दिवपाना तें उतर शिकोवपाकू दितलो तेगे टायमार Yes, already दिलें करेक्ट पयलीं शीक म्हणटा तो आनी मागीर आपूण प्रॉफिट हाडटो म्हणटा तुमकडच्यान ओ माय गॉड हाव ऑसम दिस इज हरे प्रेज गॉड रॉकी आनी तूं चोय ऑलरेडी तूं हें कोत्ता सोव कोत्ता भी रोयता दुसऱ्यागे काळजांत तें हूंय पडना प्रेज जीसस सॉरी आज हें जालें तें आतां मुगे युथा मिटींग हा कोण जाणो आतां कितें जालें म्हणटा हांव तें लुटी येयलें आनी बेगीन हें केलें कनेक्ट केलें तें हें जालें प्रेज जीसस पूण आमगे सेशन जालें तें सैतानान कितलेंच चिंतू ताच्यान आमकां स्टॉप करपा जायना कशींच थँक यू जीसस आनी कोणागे कितें हा हॅलो कोण कितें सांगता पपेचल कितें सांगता हे अरोरा वेलकम बाबा मागीर सांगया तांकां आमी अरोरा ओके प्रेज जीसस प्रेज जीसस म्हणून आज सिस्टर आज न्हू एक हें दिलो हा चाइल्डलेस कपल्सा लागून जेवण म्हणलें कितें Deuteronomy 28:4 ते तेंकां म्हणत राव म्हणलां हा 20 Deuteronomy 28:4 आयकाय सोगलीं ड्युट्रोनॉमी 28:4 28:4 या आनी मागीर अरोरा तूं एक दीस सामकें रेडी Thank you, Jesus. You have blessed the fruit of my ground and the fruit of my womb. प्रेज जीसस अरोरा आनी- एक दीस तूं क्लास घेवपा रेडी जाव तुका मागीर हांव सांगता मागीर तांकां सांगिया ती सोल टेस्टिमनी ती क्लास मागीर हे आनी एक कितें सांगला जेजू न्हू Psalm 95:3 for the Lord is a great God and a great King above all gods. देव सगळ्यांनी व्हडलो आमगेलो ते म्हणून देव सगळ्यांनी व्हडलो तेच आमी नियाळ करूं जायो देव आमगे सगळ्यांनी व्हडलो देवाच्यान जायना ते कांयच ना आमगे देवाच्यान जायना असलें कांयच ना For the Lord is a great God and a great King above all gods. It is in Psalm 95:3. प्रेज गॉड हय तेंकां चाइल्डलेस कपल्स हे म्हणटालो जेजू प्रेज जीसस हय प्रेज जीसस आतां हे दोन्ही स्क्रिप्चर बरोवन दवराय तुमी ओके आनी ते स्क्रिप्चरांचे मेडिटेट कराय प्रेज गॉड तेच आमी नियाळ करूं जाय न्हू देवा बगर आमगे कोण ना देवाच्यान व्हडलो कोण ना आमगे जेजू क्रिस्ताच्यान व्हडलो कोण ना ना हय तेच आमी चिंतूं जाय दोतोर न्हू कितलो व्हडलो डॉक्टर येवं कितले व्हडलो कोणूय येवं पूण आमगे देवाकूच्यान व्हडलो नोबडीच जाय प्रेज गॉड प्रेज ते आमी नियाळ करूं जाय थँक यू जीसस थँक यू जेजस बाबा फॅटिमा मातशें ते ग्रुपांक घाल्या आनी इंग्लिश ग्रुपांक घाल्या फातिमा और रेशमा okay so tell them to meditate just put it in the group so they can meditate okay
Praise God. Thank you, everyone. Kon closing prayer kutalo. Rocky, tum korre baba. Kuttare? I'll do, sister. Okay, go Fatima. बापाचे मोगला बापा मोगला जेजू मोगला पवित्र आत्म्या कारगान दिवस आणि मोहिमा जेजू जेजू तू कितलो मोगाळ आणि पापुतो तू तू आमच्या संगात सदांच आसता आणि आमकां उत्सव दिता तुझ्या अमोलीक आणि पवित्र रक्तान तू आमकां राखता सांभाळटा पवित्र आत्म्या तुका आर्गां आणि दिनवास तू आमचे लागीं उलयलो सिस्टर मारिया वरवीं आमकां देवाच्या उतराची बरी साद्या उतरांनी आमकां समजोणी दिली आणि आमकां त्या देवाच्या उतराचे नियाळ करूंक आणि जी समजोणी आमकां मेळटा ती आमी दुसऱ्या सगळें वांटूंक तूं आमकां आदार कर म्हूण जेजूच्या नांवान मागता आमेन. Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus.